ओम गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. हॅलो फ्रेंड्स, कशी आसात तुम्ही सगळी? म्हजें नांव आसा विधी देसाय आनी हांव एक हाऊसवायफ आसा. तुमच्या समोर येवपाचें कारण म्हणजे हांव एक म्हजो नवीन यूट्यूब चॅनल स्टार्ट करता, जेचें नांव आसतलें वायब्रंट विधी. सो हो चॅनल मोस्टली म्हज्या डेली रुटिना बद्दल, म्हज्या लायफ बद्दल आसतलो. सो म्हजो छंद किंवा म्हज्यो हॉबीज आसात कुकींग, म्हाका गार्डनिंग करपाक आवडटा, म्हाका म्हजें घर सजोवपाक आवडटा आनी म्हाका ब्युटी पार्लराचें थोडें नॉलेज आसा. सो हेंच हांव इन द फॉर्म ऑफ व्हिडिओ तुमच्या समोर शेअर करतलें. सो वायब्रंट विधी. सो वायब्रंटाचो मिनींग आसा फूल ऑफ एनर्जी विथ फूल ऑफ एन्थुजियाजम. सो एक्चुली हे चॅनलाचें नांव वायब्रंट विधी दवरपाचें कारण म्हणल्यार दीस चॅनल, दीस व्लॉगींग वील बी रिलेटेड टू मी. सो हांव म्हजें खंयचेंय काम आसूं, मागीर तें कुकींग आसूं किंवा मागीर तें गार्डनींग आसूं, हांव तें वीथ फूल एनर्जी करता, वीथ फूल एन्थुजियाजम करता आनी वीथ फूल फोकस्ड करता. सो म्हाका हें नांव सुचलें बिकॉज ऑफ दीस. म्हाज्या मनान एक्चुली खूब नांवां आशिल्लीं, पण म्हाका हेंच नांव दवरूं अशें कित्याक दिसलें रिलेटेड टू माय लायफ. सो हांव कशें आसा तेंच हांव तुमच्या मुखार पोर्ट्रे करतलें. वीथ माय डेली रुटीन हांव म्हजे फ्रेंड्स, म्हजे फॅमिली हळू हळू तुमकां इंट्रोड्यूस करतलें इन माय कमींग विडियोज. ट्रॅवलिंग करता किंवा खंय फंक्शनान वता, वेरेवर इट इज पॉसिबल आय वील ट्राय टू कॅप्चर दोज मोमेंट्स अँड मेमरीज आनी तुमच्या मुखार ते विडियोज हांव शेअर करतलें. सो यूट्यूब हो असो प्लॅटफॉर्म आसा, थंय तुमी तुमचे आयडियाज, तुमचे थॉट्स, तुमकां कितें नवीन कळटा तें इन द फॉर्म ऑफ विडियोज तुमी थंय अपलोड करपाक शकता. सो एक्चुली गुगलाचो हो एक वेरी गूड प्लॅटफॉर्म आसा. थंय ऑडियन्स लायक अज तुमी तुमचे थंय विडियोज पोस्ट करपाक शकता आनी तुमकां स्वता तुमी मोटिवेट करपाक शकता. सो म्हजे विडियोज मोस्टली इन कोंकणी आसतले एंड एट सम टायम आय मायट यूज इंग्लीश. इट वील डिपेंडींग अपॉन द सिच्युएशन. सो म्हाका तुमकां इतलेंच सांगपाचें आसा की हांव म्हजें व्लॉगींग स्टार्ट करता, तेतून जर म्हाजें कितें चुकता किंवा तेतून कितें इम्प्रूवमेंट जाय जाल्यार तुमी प्लीज कमेंट सेक्शनान म्हाका सांगात आनी हांव तें इम्प्लिमेंट करतलें आनी फॉलो करतलें. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग माय विडियो एंड तुमचो दीस बरो वचूं.